स्वस्ति श्रीमन् महागणपते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्री भगवान् जानकीपति अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। सर्वांत बशील त्या श्रीराम तत्वाक नमन करून आजची विवेचना सुरुवात करूया। आजी मनोबोधाचं 63 श्लोक असं 62 तुतांनी सांगील कले की तुम्ही कल्ले मेळ कल्पतरू मेळ चिंतामणी मेळ आणि कले मेळ कामधेनी मेळ तुमचाच उपयोग जर कशी करका म्हणून कळना तरी काय प्रयोजन ना। ताज्यान कल जाता वाद वाढता ती कलेपणी मागून घेतल्यारी वाद वाढता ती अहंकार वाढता आणि निज ध्यास तो सर्व तुटोनी गेला। त्यांनी पहिले छान सांगल्या उभा कल्पवृक्षा तळी दुःख वाहे तया अंतरी सर्वदा तेच आहे। कल्पवृक्ष भगवंत कल्पवृक्षस तो म्हणता कल जाय ते माग हा मागता मक दुःख दी दुःख याशनाम म्हळ की आईल्यांची ताय ताक विलंब ना ताबडतोब येतं त्यामी ती त्या दुःख आमगल मनात असताची आणि त्यांच्या मी परत मागून घेतात आणि शिवाय कल करतात आम्ही सज्जनान बशील तर के वाद वाढतात आणि कडे त्या वाद वाढून निष्पन्न कले जाय ना आमग ज्ञानान कसली नमुन्या फरक पडणार ज्ञान म्हळ्याग अनुभव आमक मना शांती वता शांतीच अनुभव हो खरो अनुभव तो मेळना
आणि पुढे मागुता शोक जीवी धरावा. आत 62 श्लोकांत ते सांगतात ती निजध्यास तो सर्व तुटोन गेला, बळे अंतरी शोक संताप ठेला, सुखानंद आनंद भेदे बुडाला, मनी निश्चयो सर्व खेदे उडाला. वादविवाद कोरनू सगळे नुकसानची कल्यामुळे इथलं कामधेनू असं आता 63rd अंतरी ते म्हणतात ती घरी कामधेनू पुढे ताक मागे, हरी बोध सांडून विवाद लागे, करी सार चिंतामणी काच खंडे, तया मागता देत आहे उदंडे. जय जय रघुवीर समर्थ. घर आणतांगल कामधेनू दिल्या देवाने. कामधेनू म्हळ्यार कोण? प्रत्यक्ष आमगेले अंतरात्मा. आम्ही कशी जाणीवपूर्वक हालचाल केली तशी तो हालता. ही जाणीवपूर्वक हालचाल हेंच अंतरात्म्याचं स्वरूप असं. आणि तो आयला खंयथा न्हू अंतरात्मा किंवा ती देवी, ती ताकद, ती आमगेलं सामर्थ्य खंयथान आयल्या? निश्चळ परब्रह्माचे गुण घेऊन आयल्या. थंयथान आयल्या. ताजी जीन्स पुरे निश्चळ परब्रह्माचे गुण असत. फक्त त्या निश्चळ असं हे चंचल असं हालता. जाल्यार गुण सगळं त्याच्याशील मिती. ते चिंतामणी असं, त्या कामधेनूय असं, सगळं काय असं. फक्त आमकां मागूंक कळना. आमी नेगेटिविटीज मागता. ती नेगेटिविटीज मनांत हाडली की कल्पन केली की निगेटिविटीज उबरल्योची. कळ्ळें म्हळ्यार ही हरी संकल्प असो. संकल्प बरी कल्पनेक संकल्प म्हणटा ती. जाल्यार आमी खंयची ते अभिव्यक्त जातना आमी ते कशी यूज करता ती हाचेर अवलंबून असतं न्हय. म्हणून तांणी कल सांगल्या की घरी कामधेनू पुढे ताक मागे, हरिबोध सांडून विवाद लागे. आता आमगेल हांतू इतलें नॉलेज हांतू आस जाल्यार तें सोड आमी फक्त आमी अनुकरण कोर नये म्हणना हांव. जाल्यार अंधानुकरण खंयच्याचें कोर नये. फॉरेनर्स हांगा येवन आमगेल ज्ञान शिकून वता ती आणि कामधेनूल्याक थावन दूध दुप्त घेवन वतात ती, पौष्टिकता घेवन वतात मनाची, मनात सामर्थ्य घेवन वतात आणि थंय वचून थंयच्या लोकांक शिकयतात. आणि आमी आसा ती आमी तांगेलें बरेंशील घेना ती. फक्त तांगेल छानछोकी आणि हांतू आमी गुंतून पडतात. आणि गरज आसा म्हणून बाकीच्या लागीं ताक मागता भावतात. कामधेनू कितले लिटर दूध दिवच्या शकता, लोणी नवनीत दिवच्या शकता, धंय दिवच्या शकता, ताक सुरें दिवन आमी तीच दिवच्या शकता. तरी आमी लोकांले वतात मागूक. कसलें दुर्दैव म्हणटात ते. हाचे अर्थ कलो. घरी कामधेनू पुढे ताक मागे म्हळ्यार कळ्ळें की हरिबोध सांडून आमकां हांतू ग्रंथांत सगळ्या ग्रंथांत संतांनी एक बोध केलेलो आसा. त्या बोधाचें विश्लेशण करनासतना, तांचे स्टडी करनासतना नुस्तेंची म्हळ्यार खंयचो संत श्रेश्ठ, खंयचे हें श्रेश्ठ, फॉरेनची फिलॉसॉफी बरी की आमगेली इंडियन फिलॉसॉफी, कसली फिलॉसॉफी म्हळ्यार कल्ली शेवटी तें सुद्दां आमकां कळना. ज्ञान म्हळ्यार अनुभव हें आमकां गोत्त आसना. ज्ञान हो अनुभव आसता तें आमकां गोत्त आसना. आणि आमी फक्त वाद घालचें काम करतात. तशें कोर न्हय. गोत्त आसा आतां हांतू मस्त शिकिल्ल आसता ती, ते ब्रेन ड्रेन म्हणटात. हांगा शिकता ती आणि परत फॉरेना वचून तें पुरें थंय दितात, थंय पेरतात. थंय पेरतात. देशाक ताजो उपयोग जायना. जाल्यार थंयचे लोक हांगा येवन कल शिकता ती. तुमकां गोत्त हें कल म्हणटा ती हाजें हरिपाठ किंवा हरिपाठ म्हणटात ताका. ज्ञानेश्वर माऊलींनी ज्ञानेश्वरी बरयली इतली व्हडी आणि ताका हरिपाठ म्हणून एक हें केलें, हय की न्ही. आणि ताचे खातीर ज्ञानेश्वरी बरोवन जायना पळय, तांणी पसायदान मागलें. कल्ल मागलें पसायदान की सगळ्यांगेलें बरेंपण जावो. मात्र न्हय
की पसायदानान तांणी हेवें मागलें की एकदम तांकां सगळ्यांक सगळें मेळचें ना. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसायदान जे. जे खळांची व्यंकटी सांडो. आता तुम्ही पळयात हें कल खातीर सांगलें की हान तूं बिझनेस मॅनेजमेंट आसा. हें आमकां गोत्तसवें हें बिझनेस मॅनेजमेंट शिकून हें थंय वचून फॉरेनर्स तांगेल स्टुडंट्सांक शिकयतात. आनी तूं बिझनेस मॅनेजमेंट कशें आसा. आतां एखाद्याने एंटरप्रिन्युअरशीप व्हड कंपनी काडली आनी कड्डेली ताजे मॅनेजमेंट ताका करता तो CEO असो तो पयलीं तकल करता आपणाक स्टाफ कशें आसा हांकां ऑब्जर्व करता. ऑब्जर्वेशन इज व्हेरी नेसेसरी. तो ज्ञानेश्वर माऊलींक तशी दिसलें की समाजान तूं व्यंकटी मस्त आसा. व्यंकटी म्हळ्यार खलें खल प्रवृत्ती. खल प्रवृत्ती म्हळ्यार खलें की तमो गुण वाडी लागला. तमो गुण वाडी लागचें म्हळ्यार खलें मगल बर जायना जाल्यार असो दुसऱ्यांगल हांव वायट करतलो म्हळ्यार असली जी वायट प्रवृत्ती आसा ताका व्यंकटी म्हणटात. मस्त जाणांत आसता पण ती बुदवंत आसता. ती बुदवंत आसता तांगेल अंतर्याम हें कल म्हणटात अंतरात्मा भरपूर काम करता आसता जाल्यार तो विंगड दिशेन वचुलेलो आसता. तेमी ती तागेल जर व्यंकटी सांडो देवाल प्रार्थना केली आमी देवालीच प्रार्थना केली हां की हे वाग्देवते हांव इतले हे सांगतात ज्ञानेश्वर माऊली इतले ओवे सांगल्यो इतले गितेचें हें केलें कल खातीर मगल गुरूंनी प्रसन्न जावन म्हाका हें पसायदान दियाती की जी जनते खातीर तें केल्लें तांचें जें कल्मश आसतलें तें वचो. आतां तें कशें काडचें. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाडो म्हळ्यार तांकां बऱ्या दिकाने दिशा आवडीलाग अशी पळोवंका तर तांगेल आवडीचें हें तांकां असल्या लोकांक मुख्य आमी एकडे कोरून तांगेल समुपदेशन म्हळ्यार कलें की सायकोलॉजिकल हें आसता तांकां शिकोवन हें करून पळयात तुमी एम्प्लॉईज आसा ती हां तांकां कसलें एक करून घेवचें तांकां पार्टनरशें करून घेवचें तांकां फायद्यान तमूक कितलें हें मेळटा शॅर मेळटा किंवां तांकां थोडे शॅर्स आतां गो तसो कोणें नवीन लागता स्टाफ न्ही फॉरेनान तांकां शॅर्स दिता ती फ्री शॅर्स दितात. वॉट डू यू मीन बाय शॅर्स. शॅर्स म्हळ्यार केलें इट इज ओनरशीप पार्ट ऑफ ओनरशीप. तशी वायट लोकांक सुद्दां पार्ट ऑफ ओनरशीप दिना पळय हां तें बरें चलका कंपनी ही तुमगेल सुद्दां जबाबदारी आसा हें तांकां शिकयता ती. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाडो. तेमी ती तुमगेल इन्स्टिट्युशनाचें तुमगेल फर्माचें बरेंपण कशी जावो तुमगेल कसले सजेशन्स आसत म्हळ्यार तांकां आपोवन तांकां विचारतात तांकां विश्वासान घेतात तांकां आपलें म्हणटात हें प्लॅनिंग बिझनेस मॅनेजमेंट हें तया सत्कर्मी रती वाडो भूतां परस्परे जडो मैत्र जिवांचे. तांचल्याक CEO नुस्तें CEO आसना. रिलेशन्स कशी आमी बँकर्स आशिल्ले आमगेल कस्टमर बँकर रिलेशन इतले बरें आशिल्ले आत्तां सुद्दां तशी आसा. आमी रिटायर जावन कल 28-30 वर्स जालीं जाल्यार ते रिलेशन्स अजुनी तशें आसात. इतली प्रीत आसा कस्टमर्सान तूं आमच्यान तूं एक बँक म्हळ्यार आमी अशी पांयपण वतात भितर वतना अजुनी बिकॉज इट इज अवर ब्रेड अर्नर. ही जी भावना रुजोवची दीस इज मॅनेजमेंट. तरी तया सत्कर्मी रती वाडो. सत्कर्म कोरका सगळ्यांक तुवें परमेश्वर भरला तेमी ती इट इज अवर बाउंडन ड्युटी टू लूक आफ्टर अवर कस्टमर्स. हें मॅनेजमेंट हें शिकोवचें. ताजे खातीर कस्टमर ओरिएंटेड कस्टमायज्ड सर्विसीस कोणाक कशी जाय हां तें स्टॅटिस्टिक्स शिकून घेवन ताजें हें करून ताजे प्रमाणे भूतां परस्परे जडो मैत्र जिवांचे दुरितांचे तिमिर जावो. आतां पाप कितले दुर्दैवी जीव आसता ती तांकां चिकेची हें ट्रेनींग आनी कमी आसता. तांकां ट्रेनींग दिवचें तांगेल दुर्दैव घालोवचें. जे हँड टू माउथ जगता ती तांकां कलेपणी इन्सेंटीव दिवचें. हें सगळें मॅनेजमेंटाचें प्लॅनिंग आसता. हें सगळें प्लॅनिंग
आणि सगळं दीना पडे दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्ये पावो. आता तुम्ही शेअर होल्डर्स असत कंपनीचे म्हळ्यार तुमगल धर्म की हाचे सम प्रगती जावका त्याप्रमाणे तुम्ही वागका. तांकां विश्वासान घेवन आम्ही जर तांकां सांगलें तरी ती तशी वागतात. तांतल्या मैत्री करका. शिवाजी आणि शिवाजीन स्वातंत्र्य मेळयलें खरें, पण तांणी त्या सिंहासनाचेर थंय चडतना मेट्टशी प्रत्येक मेट्टारी तांचे खातीर कोण कोण जीव दिलो हें तांकां प्रत्यक्ष दिसतालें. तांकां मनान तो विचार येतालो, अरे म्हजे खातीर हांणी जीव घालेलो, म्हजे खातीर हांणी जीव घालेलो. अशें करून तांगेल शरिरांतल्यान जणू काय पांय दवरून ते वयर चडले. तावळ एक नमुन्याक कृतज्ञता. तशी CEO किंवा मुख्य जो आसा मॅनेजमेंटाचो ताणें ही गोश्ट लक्षांत दवरका की ह्या स्टाफाचेरय आपणागेले कंपनी चलची आसा. म्हळ्यार त्या प्रमाण प्लॅनिंग करका. हें नुस्तें अध्यात्म ना. आमकां दिसता कळ्ळें तें अध्यात्म करचें म्हणून. आमकां खरें आमगेल्याची हाची किंमत आमकां कळ्ळी. फॉरेनर्सांक कळ्ळी, आमकां कळ्ळी. तें इट इज हाय टायम वी शूड नो इट. कळ्ळें. त्यांनी ती हांगा समर्थ सांगतात कळ्ळें की घरी कामधेनू इतलें सगळें हें समर्थांनी हो दासबोध बरयला. तान तूं सगळें राजकारण कशें करका, जानांक कशी सांबाळका, हां तांकां बऱ्या हाजी माहिती कशी करका, संघटन कशें करका, सगळें जानांक एकडे हाडून मॉब सायकोलॉजी म्हणटात ताका. मॉब सायकोलॉजी कशी सांबाळका आमी हें सगळें स्टडी केल्ल्या आनी आत्तां 20व्या दशकांत आयल्यात आमी, हय की न्ही. तरी आमगेल्यान सगळें आसून सगळें मेळत आसून आमी तें स्टडी करनासतना हाजे एक आध्यात्मीक एंगल आसता हाका. म्हळ्यार स्वताक बरेपण करून घेवचें, आध्यात्मीक बरेपण करून घेवचें. आनी प्रपंच आधी प्रपंच करावा नेटका करची म्हळ्यार कितलें सावधान आसका, कलकल काळजी घेवका. खंयचे नमुन्या लोक आमकां मेळटले तांकां कशी टॅक्टफुली हँडल करका हें ह्या ग्रंथान सांगलें. ही कामधेनू आसा. हे संतांगल ग्रंथ म्हळ्यार ही कामधेनू आसा, संतांगल संगती. आनी अधिष्ठान कोणालें, परमेश्वरालें. अंतरात्म्याल अधिष्ठान आसका. अंतरात्म म्हळ्यार हिची जाणीव, शुद्ध जाणीव. ती जेन्ना हालचाल करूं लागता तो संकल्प जाता आनी मूळ माय जाता ताजी. आनी निश्चळ परब्रह्म आसता तांतूय ती जाणीव, फक्त जाणीव आसता. ते खले हालचाल करना. पण जेन्ना ते जाणीवपूर्वक हालचाल करूं लागता ताका अंतरात्मा म्हणटात, चंचळ अंतरात्मा. तो सगळें करता. तर ताका कशी वापरका, कशी अभिव्यक्ती ताजी प्रत्येकान विंगड नमुन्यान अभिव्यक्ती तांकां चॅनलायज कशी करका हें आमी ह्या कामधेनुल्यान शिकका, ह्या ग्रंथांतल्यान शिकका. फक्त हरिबोध सांडून विवाद लागे कल तुंगल अध्यात्म अशी बरी बावळटांगल काम अशी म्हूण लेखून आमी ताका धुतकारतात, फक्त वाद करतात. हो संत व्हड की तो संत व्हडू, तान्ने कलसालें हान्ने कलसालें, हें कशें कॉन्ट्राडिक्टरी आसा. देर आर डिफरंट एंगल्स फॉर ईच थिंग. It is not that one thing is true and another is false. No, it is the perspective. आजीच एक हांवें एक तूं वॉट्सॅपाचेर एक हें पळयलें, एक नवीन घर तूं कोणकी शिफ्ट जालें खंय, भाड्याक घेतलें, हां. आनी तिन सगळें हें करून शेजार घरां लागींची मुखावेल बिल्डिंगान तूं शेजार घर अगदी नेक्स्ट दिसता तिका खिडकी. ती बायल मनशी कपडे धुवन स्वच्छ धुवन त्या हाजेर दोरयेर सुकत घालताली. तर ही बामण बायल मात्र आशिल्ली. तांकां आयल्यान मात्र भायर जेवतात आसतली, तांकां काम आसा, साफ सफाई जायनाशिल्ली. तावळी ती म्हणाली, अयो इतलें बरें घर आसा, हां, जाल्यार कपडे मात्र बुरशे बा. इतलें धुल्ल्या म्हूण सुकत घाल्या ती बुरश कपडे, अशी कशी धुळी मुद्दे अशी. तरी एक म्हयनो तें सांगता बसली कडे त्या बामणाक बेजार आयलो. एक म्हयन्या नंतर अचानक शी फावंड की स्वच्छ कपडे. अरे वा, तिका बरो साबून, कोण वया तिका बरो साबून दाखोवन दिलो म्हूण. बरें साबून आयले थल्ली, खंयचे पूण चालू साबून वापरतालशी दिसता म्हूण. तावळ त्या बामणान सांगलें तशी ना, तें तिगल कपडे केन्नाय स्वच्छ आशिल्ले जाल्यार आमगेल खिडक्याचे ग्लासीस इतले बुरशे आसा ती की तूं थावन पळयले न्ही की तुका ते कपडे बुरशे दिसतात.
तर आज सकाळी उठावन साफसफाई मोहीम हांव हातान घेतल्या. तेमी सगळें भायल्याने भितरल्याने सगळें ते काच पुसून स्वच्छ करून दवरले. तेमी तुका ते कपडे स्वच्छ दिसचे लागले. तशी आमगेल जाता. आमी आमगेल्यांचे ग्रंथ आमगेल्यांचे आमी ताका अंडर एस्टिमेट करतात. तशें करून आनी वाद घालतात. तांकां तूं कसले ना समर्थांगेल ग्रंथान तरी प्रपंच तरी आसाची, परमार्थ आस, आनी कल विशय ना तेश ना. व्यवस्थापन आस, गणित आस, खगोलशास्त्र आस, ऑर्गनायझेशन, डिस्ट्रक्शन, पालन कशें करता तें आस, पृथ्वीचे हें ब्रह्मांड उत्पन्न कशें जालें ताजे बद्दल ठोक हें आसत. इतलें कॉन्फिडंटली ते सांगतात आनी तें ट्रू आसत. ताजो प्रत्यक्ष प्रत्यय येता. आनी तें सगळें सोड न्हू आमी नुस्त्यांची कल्लेपणी मागतात. तर तुमी जर वाटेल तें मागून घेतलें ग्रंथ वाचतना सुद्दां नुस्तें दुसऱ्यांक गेलें हें चॅर करचे खातीर आमगेलो ग्रंथ वाचचो. हाजे पेक्षा तें कशें श्रेश्ठ आस, तें कशें आस, तें इंग्लिशान बरयलां म्हणून श्रेश्ठ अशें हांकां मना येना की आमकां मराठी येना म्हणून हें कळना, आमची नजर येना. जाल्यार आत्तां देवादेन समर्थान आमचे असल्यांक नेमल्या की आमचे गल भाशेंत अर्थ सांग. तावळ तरी ताका आमी महत्व दिवपाचें. नाल्यार कल जाता पुढे कामधेनू घरी कामधेनू पुढे ताक मागे. दुसऱ्याला वचून म्हाका इतलें ताक दिन एक आयदन घेवन वता ती कल्ल्याक अरे तुगल घारा कामधेनू आसा म्हाका ताक दी म्हळ्यार की तयार ताक. हरिबोध सांडून विवाद लागे. हरिबोध कोण करता की तांकां श्रवण तरी करका. तें सुद्दां आमी करनात. कितले वेळ सुद्दां आमचले आसना. मस्त ज्ञानी म्हणून घेतल मातसो हडड्ड विद्वत्ता प्रचूर भाशण आयकुनच्यान तूं तें कळो न कळो अशी भेजाचेर आदळता वता तें अनुभव येना. आनी तरी आमी तें सोडना ती कळ्ळें. म्हळ्यार हांव इतलें लेक्चर्स आयकली, हांव इतलें पारायण केली, हांव इतलें वाचलें, इतलें हें केलें. अरे पण तुमगेल मनाच्यान तूं कितलो फरक पडलो, मनस्थितीन कितलो फरक पडलो, मनाच्या अवस्थेन कितलो फरक पडलो, कितलेच अनुभव आयले तुमकां. नाम घे म्हळ्यार त्या नामात सुद्दां अनुभव आसता. शांत जावंका, शांती मेळका. तरी करी सार चिंतामणी काचकण ते कल्पतरू कल मागल तें दिता. तर तुमी चिंतामणी मागल्यार तुमकां सार मेळटलें आशिल्लें. तर तुमी चिंतामणी हांग घेवन मागतात कल्ले काचखंड, काचे कुडके, काचे कांकण मागता ती. तर ते काचे कांकण उदंड दिता. तुमी मागीर तें मेळटा, मागना ती मेळना. तेमी आमकां कल कळका, कल मागचें हें कळका. त्या खातीर असले पसाय दानांनी विंगड एंगल हातान पळोवंका, आमगेल नजर विंगड जावंका. तावळ आमकां तांतलें महत्व कळटा. आनी तें म्हत्व आमासी थोडे कळले आनी शिकवून शहाणे केले इतर जन. आम कितले कळले की ते दुसऱ्यांक हगूर हगूर शिकवून शहाणे करून सोडावे सकळ जन. तें काम आसत, तें देवान दिलेलें काम आसत. हें कळका आमकां. तेमी ती आमी जायशे श्रेश्ठ पदार्थ आमी मागून घेवंका. ती तृप्त जावचो योग आसतना कोणें काचे कुडके कल्ल्या मागचे. आमकां जन्म दारिद्र्याने परम लाभ आमी गमायलो अशें जायना वे. दुर्दैव आमगेलें की आमकां सगळें मेळ अशी आसून आमी ताका उपलब्धी ना आमकां. कळ्ळें. म्हळ्यार आमगेल चुकता मागच्यान तूं आमगेल नजरच वायट. ती नजर बरी जावच्याक नामस्मरण करता. कोणाक जर सांगलें आतां चेड वर्स आसा ती नाम घेवंका म्हळ्यार तूं कित गो तूं हांव तुका कशें कळ्ळें हांव नाम घेना म्हणून अशी जवाब येता. इतले उर्मटपणे जवाब दितले चेड वसतात. तुका कशें कळ्ळें हांव नाम घेना म्हणून कल्ल्या गेलें न्ही. तुमी शो केले तर शो केल्यार मात्र नाम घेतले आसवे, शो केल्यार न्ही. तुमगेली उतरां असली उर्मट उतरां आपोआप बंद जावंका ती. दॅट इज अ प्रूफ की तुमी नाम घेतात. जाल्यार असलेल्या वाद घालून उपयोग ना. कल्ल्या म्हळ्यार थोडे प्रॉब्लेम सोडून दिवन सुटता ती, थोडे प्रॉब्लेम सोडयल्यार सुटता ती. जे सोडोवच्या जायना ती ते सोडून दिवची आनी आमी मुखार वचचें. आमगेलें आयुश्य कमी आसा, आमी ताजो पूर्ण लाभ घेवया.
आणि हान तूं सांगील वरी ते लक्षांत दवरया. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्याक वळया. 20व दशक चालू असं. समास 6वा आत्मा गुण निरूपण. आता ह्या विश्व म्हळ्यार कसलें, नुस्ती पृथ्वी न्हय, नुस्ती पृथ्वी न्हय. आता ही पृथ्वी आमगेल एक सोलार सिस्टीम तूं ही पृथ्वी हो ग्रह असो, एक प्लॅनेट. त्या सुर्या भोवती ताका एक चंद्र असो. तो चंद्र स्वता भोवती फिरता, पृथ्वी भोवती फिरता. आणि ती पृथ्वी त्या चंद्राक घेवन आमगेल खंयची सोलार सिस्टीम आसा की त्या सुर्या भोवती फिरता. असले असंख्य कोटीन मजेद तसले सोलार सिस्टीम प्रत्येक गॅलेक्सींत आसत. मस्त सोलार सिस्टीम्स मेळून एक गॅलेक्सी जाता. ताका हें म्हणटा ती गॅलेक्सी, ताराचे हें तंतू एक हें आसता न्ही, कल म्हणटा ताका तारो, नक्षत्र. हें एक गॅलेक्सी हें आसता. तशी कितली चम जातात न्ही ती पूर्ण गॅलेक्सी अशी हें आकाश भर पसरलेलं आसत. म्हळ्यार तितले त्या ती गॅलेक्सी स्वता भोवती फिरता. सुर्याक घेवन सोलार सिस्टीम्स घेवन ती फिरता. मात्र न्हय, ती त्या गॅलेक्सीच्यान तूं अख्खे त्या सेंटराक रावंड मारता, प्रदक्षिण मारता. आणि हें सगळें शरिरांत, प्रत्येक शरिरांत हेंची चल्ल्या. आणि मध्य सेंटराक तो परमात्मा आसा. तो परमात्मा सेंटराक आसा. आणि हें सगळें साध्य जावंक म्हणून त्या सेंटरा परमात्मा तो निश्चळ परब्रह्म सगळे कडेन भरलेलो आसा. आणि त्या सेंटरान ताचें बीज थंय आसा. तांतून तो हें निर्माण जालें. कळ्ळें? आत्मतत्व म्हूण येद किंवा अंतरात्मा म्हूण येद हरिसंकल्प निर्माण जालो. आणि तो आत्मा आतां हें विश्व म्हळ्यार इतलें व्हड आसा. त्या विश्वांत आमगेल पुरतें आमकां एक पृथ्वी कले, आमकां एक भारत कले, खुद्द मुंबय सुद्दां सगळें पळयल्लें आसना आमी. कसलें आमकां साध्य ना. शारिरीक आमगेले कलेक डिफिकल्टीज आसता, ते आमकां साध्य जायना. तावळी आमी नुस्तें वाद घालचे खातीर जे येता जे वाद घाल ऑन वॉट बेसीस, वाय इट इज नेसेसरी. हे विश्वाच्या विश्वांत दृश्याच अवाढव्य विस्तार जाला जो बियॉन्ड युअर इमॅजिनेशन. जाल्यार ते जो विस्तार जाला, जे दृश्य सगळे जिवंत ना. थोडे डेड आसत आणि थोडे सगळे दृश्य जाणीवयुक्त ना. थोडे जाणीव रहित सुद्दां आसत. म्हळ्यार सजीव आसत तशी निर्जीवय आसत. निर्जीव आसत. जिवांच्या ठिकाणी जी प्रगट जाता जाणीव ती नमुन्याने व्यक्त जाता. ते खंयची अभिव्यक्ती तुम्ही ते कशी ते खंयच्या शरिरांत वचून ती जाणीव प्रगट जातली त्या हाजे प्रमाणे ती बरी वायट जाता. अभिव्यक्ती ताजी कोणागेल सुख दुःख सगळी जी जाणीव म्हळ्यार शेवटी कल्लें हे जे अंतरात्मा म्हळ्यार कल्लें की ती चंचल कल्लीपुणी हालचाल, अशी हालचाल नाही, जाणीवपूर्वक केलेली हालचाल. फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण म्हणून सांगता. एक कोणे एकल्याक फात्तर मारलं. तो फात्तर वचूलो आणि लागलो दुसऱ्याक, ताका रगत आयली. आता ते फातरान जाणीव आसवें? जाणीव ना. जाल्यार ज्या मनशान मारलो ताणें ते जाणीवपूर्वक हालचाल केली, फात्तर उबारलो आणि मारलो. त्यामुळे ती जाणीव कोणांत आसा? मारतल्याल्या मनांत आसा. आणि ज्या मनशाक लागलो तो धांवन वचूलो. ताणें मुखार ताजे कडेन ट्रिटमेंट घेतलें, हें केलें आणि ते खुनशी भाव ताणें ताजेर केस केली. हें सगळें जाणीवपूर्वक जी हालचाल जाता तो अंतरात्मा. हें आमकां कळका. एक निश्चळ परब्रह्म, एक जाणीवपूर्वक हालचाल करतले हें अंतरात्मा. तो सगळी चलयता. हांगा तांणी दिल्या जाणीव थोडे दृश्य म्हळ्यार जाणीव सहीत आसता, सजीव. तरी मस्तीतले दृश्य जाणीव रहीत सुद्दां आसता, निर्जीव आसता.
जिवांगेल जिवान तुझे इतले शरीर निर्माण केल्या, इतली जीव इतली सृष्टी निर्माण केल्या, तांतू प्रगट जातल जी जाणीव अस ती त्या त्या खंयची शरीरान प्रगट जातस त्या प्रमाण ताजी बरी वाईट अभिव्यक्ती असता. फॉर एक्झाम्पल आता विंचू अस तान तुझी जाणीव अस तागल स्वधर्म कल्लो डंक मारचे. आणि रामकृष्ण परमहंसावर असत तांगेल भितर मनान तशी जाणीव कशी आशिल्ली की स्वधर्म सगळ्यांक रक्षण करचे, दयाळुत्व हें पुरे. हां तर एक पंत हें जालता वळी एक कुर्ल न्ही ते विंचू उदकान पडलो आणि तो कलकी हां तो शिरकलो आणि गटांगळे खातालो. हांकां पाप दिसून त्या विंचवाक ताणें उबारले. आतां उबारले भितरी तागल शरिरांतली जाणीव कशी काम करता अभिव्यक्ती डंक मारचे. तांणी रामकृष्ण परमहंसान डंक मारलो, भयंकर वेदन जालो. तावळे हाय म्हण हात तांतून सुटले, परत तो गुपळटे, परत तो गुपळे, परत उबारले, परत डंक मारलो. तावळी तांगल्या शिष्यान विचारलें की हो वायट हो तो पडलो ताका परत परत कसल्या उबारता. तांणी सांगलें ते आमकां शिकयता की आपणा स्वधर्म सोड नये म्हूण. ते अभिव्यक्ती तागल तशी जातस जाल्यार मगल अभिव्यक्ती कशी जावंका हा मनुष्य देहांत तस म्हाका कळटा मगल स्वधर्म केलो बुडतल्याक वांचोवचें तेन्ना हांव तें सोडच ना, बरें हें हांव सोडच ना मार्ग. हें जें आस तर ताजे खातीर खंयचें वायट खंयचें बरें खंयचें सार खंयचें असार हाजें जाणून घेवची बुद्धी, मन बुद्धी चित्त अहंकार हांव करतलोंची हें एक करतलोंचो निश्चय. अहंकार म्हळ्यार नुसतं गर्व न्ही, एक स्वाभिमान, वय बा हांव करतलो, उमेद, हाकसुले अहंकार म्हणटात. आनी ते अंतकरणा पासून अशी मना पासून दिसता तावळ आमी तें करतात. तर तांणी सांगलें तर हे प्रत्येक जिवांत प्रगट जाता जाणीव ही विंगड प्रकारान व्यक्त जाता. ते कलकल प्रकार आसता ती तांतू विचार असतात. मन विचारांचे बंडल ऑफ थॉट्स, ते फक्त विचार करता, संकल्प करता, विकल्प करता, एकूण कले विचार करचे. हां कडे बुद्धी कल करता तेजे विचार असत. बुद्धी म्हळ्यार इंटेलिजन्स. तर बुद्धी इज सपोज टू टेक सम डिसिजन, सारासार विचार करून कल्ले करेक्ट अस हें करका. दॅट अगेन तें कल्ल्याचेर अवलंबून आसता की त्या बुद्धी खंयच्या भेजान थावन निर्माण जाल्ल्या, खंयचे संस्कारांत वाडल्या. 24 नमुन्या बुद्धी असतात, सद्बुद्धी, दुर्बुद्धी, वांकडी बुद्धी, मस्त बुद्धी असतात. तर सद्बुद्धी असल्यार तो बरे विचार करता, दुर्बुद्धी असल्यार वायट विचार करता, दुसऱ्यांक कशें वायट करचें म्हणून अशी. पण ते अंतरात्मा आविश्कार ते खंयच्या देहांत आसता तशी ताजो आविश्कार जाता. तर विचार आणि धैर्य द्रष्टा तांणी हांगा विंगड हें सांगल्या की जाणीव म्हळ्यार कलकल रुपान प्रगट जाता, विचार रुपान प्रगट जाता. ही जाणीव म्हळ्यार कले अंतरात्मा. अंतरात्मा एक पिंडांत वचून कार्य करता आणि मूळ माया ब्रह्मांडांत कार्य करता. सगळ्यांक ताकद एकीची सूक्ष्म आशिल्ली तरीके प्रत्येक देहांत जो आत्मा आसा ताका तितलीच ताकद आसा जी मूळ मायेक आसा. ते प्रगट जातना विंगड तांगेल माध्यम कल त्या प्रमाण तांची अभिव्यक्ती जाता. ते कलकल आसता तांत अभिव्यक्ती तेमी त्या प्रमाण तांकां नांव दिलें त्या मूळ मायेक. ते विचार म्हणटा, कोण मन म्हणटा, धैर्य तांथोन येता, द्रश्टा हांव पळयतलो म्हळ्यार हांव पळयतां, जाणीवपूर्वक पळयतां. थोडे लोक मौन घेता ती म्हळ्यार कले उलयना ती, त्या हालचाल करना ती. आतां कोमांत वचनी ती, ते जाणीवपूर्वक ठरयतात की हांव उलोवंच ना. तावळ थंय अंतरात्म्यागेला आविश्कार आसता. पण कोमांत वचून मनुष्य कले उलयना, हां किंवा कले मेल्लेले मनुष्य कले उलयना, तांत अंतरात्म्याचे आविश्कार आसना, अंतरात्मा थंड जालेलो आसता. ते जाणीवपूर्वक जो मौन घेता हां तें अंतरात्म्याला आविश्कार. धैर्य द्रश्टा, द्रश्ट म्हळ्यार पळयतलो, अशी पळोवच विंगड, अलिप्त जावन पळोवचें म्हळ्यार कलें साक्षी भाव, ज्ञानघन, सत्ता,
चैतन्य श्रवण मनन विवेचन विवरण करचें, प्रत्येक सोडोवन ताजें विश्लेषण करचें. डिसेक्शन म्हणटात ताका, डिसेक्शन. शिकची जाल्यार प्रत्येक गोष्टीचें विश्लेषण करपा लागता, डिसेक्शन करपा लागता. कडेरी 4 नमुन्याचे हें आमगेलें मनाची अवस्था. मन सुद्दां ही अंतरात्म्यागेलेंच एक आविश्कार. आनी ताजे मनाची अवस्था कसली आसा ती बद्ध, मुमुक्षु, साधक, सिद्ध. कडेन नवविधा भक्ती, 4 नमुन्या मुक्ती, 4 अवस्था देहाच्या. स्वप्न, सुषुप्ती, जागृती आणि तुर्या. 8 नमुन्या देह, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण हे देह. आणि तशीच हड्ड सृष्टीचे 4 देह असतात ती. अनेक त्रिपुटी. त्रिपुटी हे मस्त असतात ती. तांतूळ त्रिपुटी मुख्य म्हणा कसले सत्व रज तम. रंगांची त्रिपुटी कसली, रंगांची सत्व रज तमाचे रंग खंयचे, निळे, हळदुवो आणि तांबडो. तांतूळ परम्युटेशन कॉम्बिनेशन घेऊन ताजे एकंदरीत धव. हे सगळे अंतरात्म्याक त्रिपुटी असतात. नाद खंयचे, सा प सा. वैल सा, खडज्यांतले शा, मध्येच प. हे हालना ती. बाकीचे कोमल जाता, तीव्र जाता. रे ग ध नी. सा रे ग म प ध नी सा. तांतूळ रे ग ध आणि नी कोमल जातात आणि म तीव्र जाता. ते कोमल जायना, तीव्र जाता. आणि ताजी तोगूच सा षड्ज म्हणटात ताका. षड्ज कला म्हणटा ती स सुरांक तो जन्म दिता. आणि वैल सा एक असता ते. आणि मध्य जे पंचम ते हालना. आणि ताक अनुसरून बाकी स्वर हालता ती विंगड राग कॉम्बिनेशन. ओ हो हो कितलं आल्हाद जाता. हे सगळे अंतरात्म्याला आविष्कार. तशी मूळ पुरुष अंतरात्मा 1000 प्रकारांनी दृश्यांतू तो विलास करता, अक्षरशः राज्य करता. आदिशक्ती, शिवशक्ती हांगेल नाव ताजीच नाव असत. आदिशक्ती म्हणटा ती, कोण शिवशक्ती म्हणटा ती, कोण गणपती शारदा म्हणटा ती, कोण आणि राम सीता म्हणटा ती, अर्धनारी नटेश्वर म्हणटा ती. कडेरी ज्ञान अज्ञान. ज्ञान म्हळ्यार जाणचें, जाणचें. अज्ञान हे सुद्दां जाणीवची. हांव अज्ञानी असं, जिवंत मनुष्याक हांव अज्ञानी असं हाजी जाणीव आसता. ते अंतरात्म्याला आविष्कार. विपरीत ज्ञान. विपरीत ज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें, कहीं पे नजर कहीं पे ठिकाणा खंय. तशें हास्तच कोणकी म्हणलेलें, काणस मनुष्य कशें आसता, तो खंयकी पळयतसो दिसता पण तागेली नजर तिसरे कडेच आसता. तशी काणशे लोक. विपरीत ज्ञान. एकाच एक अर्थ लावचो, सहज म्हणून कले अर्थ लावचोच ना, एकाच एक अर्थ लावचो. विपरीत. तशी विज्ञान. अज्ञान जालें. अज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें, म्हाका कळना हें अज्ञान. हाजी जाणीव, म्हाका कळना हाजी जाणीव अज्ञान. हवे अंतरात्म्याचो आविष्कार. म्हाका कळलें हें ज्ञान जालें. हवे अंतरात्म्याचो आविष्कार. अनुभव आयलो, म्हाका कळलें. ही गोष्ट तूं सोडून सांगलें, म्हाका समज कळलें आजी. हें तर म्हाका कळलें, म्हाका कळलें. जाल्यार कोण कोणाक कन्फ्युजन आसता तांकां तेमीत हान तूं तांणी श्रोता वक्ता श्रोत कलकल प्रश्न विचारता. कळ्ळें म्हळ्यार विपरीत ज्ञान जालेलें आसता. विपरीत ज्ञान जालेलें आसता. एकाच एक कळलेलें आसता. तावळे तें सोडून सांगचें काम वक्त्याचेर येता. तें विपरीत ज्ञान जें आसत तिवू एक मनाची अवस्था. कन्फ्युजन जें जाता मनान तूं, ताजी मितची हालचाल जाता मनान तूं. शारिरीक हालचाल मात्र हें न्हय अंतरात्म्याची जाणीव. मानसीक हालचाल सुद्दां तशीच. तरी अज्ञान, ज्ञान, विपरीत ज्ञान आणि हें सगळें म्हाका ज्ञान जाल्यां, हांव अज्ञानी असं, हांव कन्फ्यूज असं म्हळ्यार विपरीत ज्ञान जाल्यां. हें सगळ्यांतलें हांव जेन्ना वत्ता, गुरुंगल कृपेने आम समज ज्ञान जाता. ज्ञान जायना पण म्हाका ज्ञान जाल्ल्या आणि गुरुल कृपेन जेन्ना ज्ञान जातलें कळटा, तावळ गुरू तांतू होवन बुडोवन सोडतात. बुडोवन सोडता ती.
गुरू म्हळ्यार व्हड सगळ्यांत व्हड ग्रह प्लॅनेट ते गुरू प्लॅनेट. हां ते इतलं व्हड असं की बाकीच प्लॅनेट ताजे मुखार सान दिसतात. सान दिसतात. ते गुरूंगेल कृपेन ते आमकां सान्न करतात आणि त्या आमी विरगळ कामळ खातीर सोल्युबल करतात. आमी सोल्युबल फॉरेन बॉडी जर सोल्युबल जायना, आमगेलो अहंकार आसा न्ही तो डिजॉल्व जायना खंयचे हातून. फॉरेन बॉडी तशी व्हरता. मूसू बिसू पडल्यार कशें तशी व्हरता आमी काण घालसरी. खिरींत मूस पडलो बा काण घालसर थंयच आनी गाणी तशी हो अहम आमगेलो अहंकार आसा न्ही. अहम म्हळ्यार न हन्यते हन्यमानः, कोणा नाश जायना तो खरो परमात्मा. हां निश्चळ परब्रह्म ते अहम. अहम म्हळ्यार हें ताका कोणा नाश जायना तसले अहम. ताका जेन्ना आकार येता, हांव रे म्हळेलो, हांव कोणकी असो म्हूण, त्या वेळी तो अहंकार जाता. तो अहंकार फॉरेन बॉडी इत्या म्हळ्यार परमेश्वरान आमकां देह दिलो जाल्यार परमेश्वरान आमकां अहंकार दिनी. अहंकार आमी क्रिएट केला. आमी क्रिएट केलेली मिती तो आमगेल मनांतू तो आमगेल भिष्माचार्य आसा. भिष्माचार्य इच्छा मरणी अशी कर तशी ते आमकां आमगेल अहंकार वचका म्हूण आमकां इच्छा जाले शिवाय तो अहंकार मरना. मगल देहबुद्धी अहंकार खंयच्या रुपान प्रगट जाता? देहबुद्धी रुपान. म्हळ्यार हांव म्हळ्यार अमूक, अमूक म्हळ्यार फक्त हांव, अमूक म्हळ्यारच फक्त हांव. मगल हें नांव आसा, मगल ही प्रॉपर्टी, मगल ही चेडवां, मगल हें कलेक्शन, मगल हें आनी कसलें. मगल हें हांव, मगल हें म्हाका जाय, हांवें केल्लें. देहबुद्धीत जो रोग आसता तो सतत स्वता बद्दल उलयता. आणि आत्म भान जाल्लो जो मनुश्य आसता, आत्मा दिशेन चलतलो, आत्माभिमुख म्हणटात ताका, तो केन्ना स्वता बद्दल उलयना. ताका सगळे कडेन परमेश्वर दिसता, सगळे कडेन बर दिसता. आणि जो अहंकारान युक्त आसता, मद मत्सर हें सगळें, ताका कल दिसता हांव म्हळ्यार कोणकीची आनी तेमी दुसरे सगळे येदे 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 दिसतात. गच्चिरी वचून बसता, तेमी दुसरे सगळे सान दिसतात. आतां तांचले संपर्क करता जाल्यार तांणे तोगू येवंका, तान तोगू येवंका. ते इच्छा मरणी आशिल्ली मिती ताका तोगू येवंका म्हूण दिसना, ताका इच्छा जायना आनी जन्मोजन्मी विंगड विंगड जन्म घेत पडता. कल्या म्हळ्यार तो अहंकाराचेच एक लेयर जावन आमगेल अंतकरणाचेर बसता. ते अंतकरण तो अहंकार घेवन वता आणि परत तो अहंकार घालचे खातीर मनुष्या जन्मूच लागता. तेमीच मनुष्या जन्म घेवन येता. खंय ढकल्ले थंय आमकां वचका, तेणी सांगिल्लें खंय ढकल्ले थंय वचका लागता. आसो पण हें अनुसंधान ध्यान विज्ञान जालें कडेरी अनुसंधान म्हळ्यार प्रत्येक वेळ एक सम ताजोच विचार करचो. विचार कर, कसलें काम करतना आमगेल विचारान तो परमात्मा आसा की ना, की आमगेल विचारान प्रपंच आसा हें पळोवंका. ताजे वयल्यान आमकां कळका वी आर ऑन द रायट ट्रॅक ऑर नॉट. आमकां कळूंक शकता. सतत आमगेलो विचार कसल्याच मागशे आसत, कसल्याच आमी विचार करतात हें कळका लागता. काम सगळींच करतात, आमी घरचें काम करतात, तुमी घरचें काम करतात, जाल्यार कोणाल मनांतू सतत प्रपंचा बद्दलच फक्त विचार आसतात की ते अहंकार युक्त आसतात. म्हळ्यार तांगेल अहम वचनी. देह बुद्धी हें मूळ अज्ञान आणि ती व्हड न्हीद जागृती अवस्था. आमी जे देहबुद्धीन काम करतात न्ही, ती जागृती अवस्था ही इतली व्हड न्हीद आसा की देह संपना पण आमी जेन्ना भायर पडटा ती त्या वेळी ही देह बुद्धी कसले कामान आम नुकसान जाता म्हूण कळटा, पण कसलें करूं जायना, परत देह घेवन येवंका. कडे अनुसंधान म्हळ्यार सूक्ष्मतेने परमात्म्यागेलो विचार करचो, बऱ्या गोष्टींचे अनुसंधान साधचें. म्हळ्यार गुरूनी कले सांगले प्रत्येक वाक्याचे चिंतन मनन श्रवण आणि श्रवण सुद्दां कसल्याच करता हाच म्हत्व आसता.
थंय परत अंतरात्म्या गेले अभिव्यक्ती. ती अभिव्यक्ती कल्ल्याचेर अवलंबून असता. शरीर सगळे कल्ल्याक केलेले असतात. तर अभिव्यक्ती विंगड कल्ल्याक लागता जाता. तर आमकां संगती प्रमाणे वायट संगती लागल्यार मनुष्य वायट अभिव्यक्ती जाता, अंतरात्मा वायट जाता. बरी संगती असल्यार तांथानू बरें सोदून काडता. आमी आत्माभिमुख जातात. ताजे खातीर बरीची संगती दरका, कल्ले मेळनाले नामाच तरी संगत दरका. आनी आत्मनिवेदन म्हळ्यार कल्लें आज दोन हें तुगेलें. गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले, ते मी दान रे दिदले तुला देवा. हांव कल कर्ण नाही. मगल अहंकार उतरून घट्टी खिच्चिले काण दिवचे म्हणून जायना. तर हांव देवाक सांगता ते तुगेलेंच देवा. गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले, ते मी दान रे दिदले तुला देवा. ते काढून घ्यायचे काम तुला दिले, इतुक्यात समजले असेलच. झाले माझे मन रक्तबंबाळकी. हांवें परमेश्वरा दिले काम, मगल अहंकार घाले म्हणून. तावळी कोणे पुणी येऊन आमगेल अपमान करता. इतलो अपमान करता की मान तोग्गू जाता. म्हळ्यार एक नमने डिप्रेशन येता, रक्तबंबाळ जाता मन. होवय एक अंतरात्म्याल आविष्कार. पण तो आमचे खातीर बऱ्यापणा खातीर जाता, बरेपणा खातीर जाता. ते काढून घ्यायचे काम तुला दिले, इतुक्यात समजले असे. देवा म्हाका भोव दुख्ख जाता असं म्हळ की तांथावन तो अशी मनाचेर हात फिरायले भितर त्या मनाक एक नमन्यार सुकून मेळटा. सुकून म्हणटात ताका, सॉलेस मेळटा. जे जातस ते बऱ्या खातीर जातस ह्या दृश्टीन आमी घेवंका. तावळ ताका म्हणटात आत्मनिवेदन. अनुसंधान करता 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 म्हळ्यार ताजोच विचार केलो. परमेश्वरा बद्दल, श्रीरामा बद्दलच विचार केला. भजनां खंय खंय पळयलें. प्रत्येक फंत म्हाका प्रत्येक कृतीन तूं कोणागेल्याय मगल तर जाल्यांची, पण दुसऱ्यांक सुद्दां प्रत्येक वायट वागतल्यांक सुद्दांय तांगेल कृतीन म्हाका जर रामागेलो हात दिसच्या लागलो, मगल्या रामाल म्हळ्यार राम मात्र न्हय, अंतरात्म्यागेलो मगल परमेश्वरालो हात जर म्हाका दिसच्या लागलो, दॅट इट सेल्फ इज गुड. गुड कल्ल्या म्हळ्यार तो मगल अहंकार घालयता आनी म्हाका ते मदत करता. कळ्ळें? तर अशी ते आत्मनिवेदन करूंक हें तुगल तूं घे. ह्यो सगळ्यो प्रत्यय घेवची गोश्टी आसात. म्हळ्यार स्वता करून आमी अनुभव घेवची गोश्टी आसात. प्रॅक्टीस दिवच्याक हर क्षणाक आमगेली परीक्षा आसता जिवनांतून. एवरी डे मात न्हय, पळ पळ, पल पल दिल के साथ तुम रहते हो. तो परमेश्वर आमगेल प्रति क्षण आमगेल सांगात आसता, आमगेल परीक्षा घेता आसता. अभ्यास करूं वेळू ना, पण प्रत्येक परीक्षेंतल्यान आमी कलेपणी शिकका. तें सुद्दां आमी शिकनात, परत परत देवाची चूक करतात. तशी मात्र करूं न्हय. आमगेल खंय चुकलें, आमगेल मनाक शांती गेली जाल्यार कल्ल्याक गेली तें पळोवंका. बरें संतांक सहवासांत राबून श्रवण करका. हे सगळे प्रत्ययाची गोश्टी आसा ती. आनी ह्यो पुरे जो जाणीवपूर्वक हालचाल जी आसा ते पुरे अंतरात्म्याल गूण आसात. तर मूळ जाणीव खंयची, जी निश्चळ परब्रह्मांतान भायर पडली ती मूळ जाणीव आशिल्ली. ती कडेन गुणमाया जाली, गुणसाम्य जालें, गुणक्षोभिणी जाली. तांथान पंचमहाभूत त्रिगुण भायर पडले. तांथान सगळी सृश्टी निर्माण जाली. त्या सृश्टींतून त्या हिणें मूळ मायेने ती तान शिरली, रिगली. 4 नमन्या खाणी निर्माण केली तिने, पण तांतूं जीव नाशिल्लो. तो जीव गेलो तांतूं, अंतरात्म्याला आविष्कार तांतूं जालो. तावळ ती जाणीवपूर्वक हालचाल जावच्या लागली. कोमान गेलेले मनुष्य वखद दिवन दिवन मदें मदें ताका ब्रेन चलच्या लागता. पयलीं बोट मात्र हालता, ती कडे दोळे हगूर हगूर उघडता, कडे हात मात्र अशी करता. अरे हाज्यान चेतन आयली, ताका चेतन म्हणटात. त्यामी ती चैतन्य आशिल्लें चेतना हें आनेक नांव आसा मूळ मायेचें. आतां हांतूं ताणें सांगलें मूळ जाणीवेचो हो सगळो पसारो, हो खेळ तांगेलो आसा मूळ जाणीवेचो. मनुश्याने ह्या आत्मारामाची उपासन करता, मूळ मायेची उपासन करता. देवा हांव तुका शरण आयल्यां, मगल हांथान वायट प्रकारान अभिव्यक्ती कोर नाका.
प्रगट जावं नाका. हांव तुका शरण आयलें देवा, म्हाका कसलें कळना जाल्यार तूं म्हाका समजाय. म्हाका गोत्तस तुका जे कांय करता तें म्हगेल्या बऱ्या खातीर करता. म्हाका तुजे शिवाय कोणें ना. ही भक्ती, हो भक्ती मार्ग. आनी साक्षी जावन पळोवचें हें कळ्ळें. हांव फक्त साक्षी आसा. तर त्या त्रिगुणांतल्यान सुद्दां भायर पण जर आमी पळयलें, ते सगळे ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता सगळे हे त्रिपुटीच ज्यो आसा ती पळयतलो, जे कल पळयता तें आनी पळोवन आपण कल दिसली तें, हें सगळें त्रिपुटीच. हें सगळें कोण की हांव करता असो, हें दूर राबून पळयतलो तो हांव. सानपणाच हांव. आतां इतलें व्हड जालें ती हांव. सोप्पन पळयतलें हांव. खंयचें सोप्पन पडलें हें रिमेंबर करतलें हांव. ती जाणीव. जाणीव म्हळ्यार कळ्ळें. जाणीव म्हळ्यार कळ्ळें, कळचें, महसूस करचें. ताका जाणीव म्हणटात. कळ्ळें. आनी तूं अशी अंतरात्म्याक पळोवचें. हीच एक उपासना आसता. साक्षी भावान पळोवचें. आमगेले गूण बऱ्या प्रकारान प्रगट जावंक ती, म्हणून तशी संस्कार जावंक आमचेर. त्या खातीर आमी सत्संग करता. आतां हे आमी संदेह, अनुमान, तर्क हांगा स्थान ना. प्रत्यक्ष अनुभव घेवन पळोवंक. कलकल करता ती मूळ माया. अंतरात्मा आमगेले कलकल करता. प्रत्येकान कशी आविष्कार जाता असो. वायट व्यक्तीन कशें जावंक. वायट व्यक्तीन वायट जर आविष्कार जाल्यार आमी ते कल्ल्याक टिपचे. त्यागार्थ म्हळ्यार आमी तशी वागची ना हें ठरोवचें. कळ्ळें. त्यागार्थ ते शिकोवचे खातीर दत्तगुरू स्वता येवन तांणी कितले गुरू केले. गुरू म्हळ्यार कळ्ळें. गुरू केल्ले म्हळ्यार कळ्ळें. प्रत्येकांगेले गुण दुर्गुण टिपून आमकां सांगलें, पळय हाज्यांत हो गूण आसा तो घे, हाज्यांत हो दुर्गुण आसा तो घे, आनी पळय तो मज्जांत आसा की म्हूण. ते तो दुर्गुण घे, अशें केन्ना वागची ना म्हणून तो दुर्गुणाक त्याग करचो. किंवा तो मज्जांत आसल्यार तो पयलीं काण घालचो. हें जें आसा 24 गुरू केल्या हाजो अर्थ कळ्ळें. ते दिक्ष बिक्ष घेवन न्हय. तत्व आमकां शिकोवचें आयल्या. त्यावेळी हें जाता. तर हाच जे अनुभव घेवंक. संदेह ना हांगा. कले शंक ना, तर्क ना. ती हाजो अनुभवानेच आमकां शिकून प्रॅक्टीस करून आमकां कळका. तांतू कल जाता. पयलें डिसिप्लीन आसता आनी हें आसता आमकां कले सत्संग, डिसिप्लीन लायफ आनी प्रॅक्टीस करची. ताकाच आमी ट्रस्ट योगा म्हणटाले आमगेले नानी. ट्रस्ट योगा हें जें सूर केलें आनंद यात्रा, तें तांगेले आशिर्वादान सूर केलें तिगेलें. ती केन्नाय सांगता ट्रस्ट योगा. तिला वचून तिका राम नाम शिकयलें. त्या राम नामाचेर इतलें ट्रस्ट, डिसिप्लीन तें घेवचें म्हळ्यार घेवचेंच. तशें तितलें आमी करता. आतां आमी हें वाचच्या आत्मा गुण निरूपण. आतां हांगा आत्मा गुण ऑलमोस्ट प्रत्येक समासांत आत्मा हो गुण डिफरंट कॉन्टेक्सांत आयला. आतां हांगा अंतरात्मा ह्या हाजेंत आयला. ते सांगता ती समास 6वा दशक 20. आतां हांगा ते सांगता दृश्यामध्ये भेद 2. एक जाणीव रहित आणि दुसरा जाणीव सहित. म्हळ्यार कळ्ळें. जाणीव म्हळ्यार आकलन जावचें, कळचें. म्हाका कळ्ळें की कळटा हें. आनी जाणीवपूर्वक हालचाल तो अंतरात्म्यागेलो आविश्कार. जाणीव जायना पडे ते हालता. तेमीत हांगा जोडगोळी आसता. गणेश आसा ती शुद्ध जाणीव आमी जागृत दवरल्यार मात आमी कले काम करूं शकता. म्हणून गणपतीगेल पुजा पयलीं करपा लागता. कल्ल्याक पयलीं करता. खंयचेंय काम करतना गणपतीगेल पुजा जर कर न्ही, गणेशा स्मरण, तरी तें कार्य सक्सेसफूल जायना म्हणटात. कल्ल्या म्हळ्यार ही शुद्ध जाणीव. आमगे सामर्थ्याची जाणीव आमकां आसल्यार मात्र वी बिकम सक्सेसफूल. आमी जागे राबता ती. त्या शक्तीक जागृत करचे खातीर गणेशा कडेन शारद कल करता. प्रत्यक्ष काम करता. शिव आनी शक्ती, गणेश आनी शारदा, परमेश्वर आदिमाया, हें सगळें तर ती ते काम करता.
तर हान तू त्यांनी सांगल्या दृश्यान भेद एक जाणीव असता, जाणीव असता एकांत असं ना. तशी विश्वात अनेक प्रकार जीव प्राणी असत. 84 लक्ष योनींचा तर त्यांनी हिशेब सांगला हांगा. ऐकूया ती. समास 6वा आत्मागुण निरूपण. श्रीराम समर्थ. पाहो जाता भूमंडळ. भूमंडळ मग हे पृथ्वी, बाकीच नाकाच आम्हाला फक्त पृथ्वी तरी विचार करूया. ठाई ठाई आहे जळ, कित्येक ते निर्मळ माळ जळे विण पृथ्वी. सपाट माळ असतात थंय कल्ले उद्दाना, कल्ले ना वाळवंट असं उद्दाना, मैलोन मैल नुसते रेती, मैलोन मैल नुसते फात्तर उद्दाकना जळे विण पृथ्वी. आणि ते जे असं जळ असते हालत पुणी तान जाणीव असं झाल्यार नुस्त्याची माळ असल्यारी ते हाल ना, ते निर्जीव जाल्यार तान तू कल्ले असता सगळ्यान तुई जीवन तसं निर्जीव असं सगळ्यात निश्चळ परब्रह्म असताच. ते मी 3 गोष्टी असतात. खंच निश्चळ परब्रह्म, चंचळ हालचाल करतल परब्रह्म जाणीवपूर्वक शुद्ध जाणीव, आणि तिसरे जड. जड ही जिवंत असना निर्जीव असता, पण त्या निर्जीवान तू चंचळ गेले हालचाल सुरू झाली की ते जडची हे जाता सजीव जाता आणि काम करचे लागतं. कित्येक ते निर्मळ माळ जळे विण पृथ्वी, तैसे दृश्य विस्तारले काही एक जाणीवेने शोभले. बरी जाणीव आणि जाणीव रहित उरले किती एक दृश्य. सुमारशे जाणीव रहित असता हालचाल ना सगळ्यात. सोफ दवरला ते आपण जाऊन हलतवे, उशी दवरल्या आपण जाऊन हलतवे जाल्यार माक्क जर कले जाले तर हाल येता. हा हल्ले शिवाय हल्लं ना. फिजिक्सांत हें असं ताका इनर्शिया म्हणटात. कलेक फात्तर हांव हल्ले शिवाय तें हल्ले ना. कोणे पुणी शक्ती लागता ताका हल्लोंच्याक. ती शक्ती हो आविष्कार मूळ मायेचो, आणि ना जाल्यार ती मूळ माय नातील सगळें निर्जीव. पण तांतू परत सांगता तान कल्ले असं ते दृश्य असं जड असं पण तान चेतन नातील मिती ते निर्जीव असं जाल्यार तांतू आमगे निश्चळ परब्रह्म आसचीच सगळ्यांत असं. हें लक्षांत दवरका. आणि आमकां त्या निश्चळ परब्रह्मांत आमकां एक जावचें फक्त. आणि ते कल्ल्याची मदत घेऊन जावचें असं की हें चंचळ जे असं ताची मदत घेऊन मूळ मायेची मदत घेऊन आमगेल अंतरात्म्यागेल मदत घेऊन आमकां तें जावचें असं. तें आमगेल शरिरांत मूळ मायेने आमगेल अंतरात्म्या अभिव्यक्ती बरी आसका हाजे खातीर आमगेल मनाचेर संस्कार जावंका. संस्कार बरे जावंका ताचे खातीर संतांगेल सहवास घेवंका, संत ग्रंथाचे श्रवण करका. आतां कोणें सांगूक असल्यार आमी आयकुनचें, समज कान दिवन आयकुनचें जाल्यार कोणें सांगूक ना ती तावळ हांव जावन वाचता असं. तावळ आमगेल भाव कल आसका की तो ग्रंथ करता आनी तूं बसला आनी आमकां सांगतस आनी हांव आयकतस. हो अनुभव येता. ही प्रचिती आमी घेतल्या म्हणून हो अनुभव येवचे शकता. तरी तैसे दृश्य विस्तारिले काही एक जाणीवेने शोभले. जाणीव रहित उरले किती एक दृश्य. चारी खाणी चारी वाणी 84 लक्ष जीव योनी. शास्त्री अवघे नेमुनी बोलिले असे. आता 84 लक्ष कल्ले ते सांगतात. ताजो एक श्लोक असो. जलजा नवलक्षाश्च दशलक्षाश्च पक्षिणा हिशोब सांगला. पक्षी दशलक्ष. कृमयो रुद्र लक्षाचे, रुद्र म्हळ्यार 11 लक्ष कृमी कीटक. विषलक्षा गवादय म्हळ्यार कळ्ळें गायी बैल असले असत न्ही प्राणी ते. 20 लक्ष. स्थावर स्त्रीलक्ष, स्त्रीशत लक्ष म्हळ्यार कळ्ळें 3 लक्ष. 30 लक्ष स्त्रीश, स्त्रीश म्हळ्यार 30 लक्ष. स्थावर म्हळ्यार कळ्ळें स्थावर जंगम म्हणटा ते झाड बिडां असतात न्ही हे पुऱ्या वनस्पती अडड्ड झाड जंगल ताका स्थावर मालमत्ता म्हणटात. ती जागेर थान हालना ती पण ती सजीव आसत. तांकां एनर्जी खंयच्यान मेळटा, तांगेल अभिव्यक्ती कशी जाता. एक हांत गोमटें आशिल्लें ताणें सांगलें की एक कवितेंत कलकी आशिल्ली की म्हाका इतली प्रितीन पळयलें ते झाडां लागीं हांवें तो म्हणटा कवितेंत. आनी ते पान अशी बहरून आयली खंय ताजी फुल्ल अशी फुल्ली ही ताजी अभिव्यक्ती जागेर राबून ती अभिव्यक्ती दिता.
ते स्थावर त्रिशलक्षाश्च चतुर्लक्षाश्च मानवा 4 लक्ष मानव पाप पुण्यम समम कृत्वा नरयोनिषु जायते. पाप पुण्य केन्ना एकल्याक जात की समसमान तावळी नरयोनी मेळटा, म्हळ्यार मनुष्याक जन्म मेळटा. देवांक सुद्दां मनुष्याक जन्म जायी हांत परब्रह्मांत एक जावच्याक देव योनींत ते केन्ना जाता, तांगेल पुण्य जास्ती जाता पापा पेक्षा, ते देव योनींत वतात. देव म्हळ्यार वायू रूप जातात जाल्यार कायम तांगेल काउंट डावन चालू आसता. म्हळ्यार पुण्य तांकां थंय कले पाप पुण्य करूं कले स्कोप ना, आज तितले बॅलन्स घेवन वतात. आनी ते काउंट डावन आमी जशी टायमर लायतात न्ही, 1 तासा टायमर लायलो 59, 58, 57 अशें करून काउंट डावन सुरू जाता 1 तासाचें. तशी तांगेल पुण्याचो क्षय जाता वता आनी पुण्याक क्षय जाल्ले की ते परत तांकां जन्म घेवंकाच लागता. तशी मनुष्या जन्म हे पापी मनुष्य आसता ते कृमी किटक जावन जन्म येतात. जाल्यार साधारण थोडे पुण्य केल्या मनुष्य योनींत येवच्याक पाप पुण्य समसमान जावंका. अशी केन्ना जातलें, मांकडा तोले बारसो एक पण पुण्य जास्ती जाता, एक पण पाप जास्ती जाता. अशें करून मनुष्य जन्म मेळना पटकन. तें घबाड म्हळ्यार लॉटरी लागील वरी सम जायना पडे पटकन लागता. आमगेल्या मोबायलांत ताणें पासवर्ड म्हूण आसता, पासवर्ड ते पासवर्ड लायनी जाल्यार दुसरें कोणा तें पळोवच्याक मेळना. ते पासवर्ड जर आमी विसरली गेले फुकट, आमगेलें आमकां सुद्दां कळना लावच्याक. तेमी तें लक्षांत दवरका. तशी पाप पुण्य एकल्याक जायना पडे फटकन तें मोबायल चालू जाता. मोबिलिटींत आमकां मनुष्य जन्म मेळटा. ताचो आमी फायदो करून घेवंका. मनुष्य 4 लक्ष, पशु 20 लक्ष, क्रिम 11 लक्ष बोलिले शास्त्री. 10 लक्ष ते खेचर म्हळ्यार पक्षी. खम म्हळ्यार आकाश संस्कृतांत. खे म्हळ्यार ताजें हें कल म्हणटात सप्तमी विभक्ती. आकाशांत फिरतले, आकाशांत खेचरती इति खेचर. तशी आकाशांत चरतले लोक ते पक्षी. 9 लक्ष जलचर जलेचरती ते जलचर. 30 लक्ष स्थावर म्हळ्यार खंय स्थित आसा थंय राबतात ते स्थावर बोलिले शास्त्री. 84 लक्ष योनी जितुका तितुका जाणता प्राणी. अनंत देहाची मांडणी मर्यादा खंयची, ताका अनंत तशी अनंत प्राणी होत जाती त्यांचे अधिष्ठान जगती. ते सगळे खंय जाता ती पृथ्वीचेर जाता ती. पृथ्वीरीच वाडटा ती, पृथ्वीरीच मरता ती, पृथ्वीच मातींत एक जाता ती, परत जन्मा येता ती. कळ्ळें? हे सगळे तेमी तांगेल अधिष्ठात्री देवता कोणी, पृथ्वी तत्व. अनंत प्राणी होत जाती त्यांचे अधिष्ठान जगती. जगती म्हळ्यार पृथ्वी. जगती वेगळी स्थिती त्या सकयची. पुढे पाहता पंचभूते पावली पष्ट दशेचे. पंचभूत म्हळ्यार पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश. कोणी विद्यमान कोणी ते उगीच असती. म्हळ्यार पृथ्वी म्हळ्यार पृथ्वी तत्व ते दिसता पंचज्ञानेंद्रियांक. आप म्हळ्यार उदक, लिक्वीड, प्रवाही जे काय आसा ताका आप म्हणटात. वल्ले तें कळटा आमकां. कडेन अग्नी दिसता. अनल म्हळ्यार वारो, अनल म्हळ्यार अग्नी. ते अग्नी दिसता जाल्यार कल दिसना. वायू आनी आकाश आमकां दिसना म्हणून गेल्यार आमकां दिसता, पण कितले मुखार वयर वचून तरी ते आकाश काय हाता लागना. नुस्तें भासमान जाता, हाता लागना, स्पर्श करूं जायना ताका. तशी ते आकाश, वायू आनी आकाश हे उगीच आसता. वार सुद्दां फील जाता. कशी वार म्हळ्यार कसलें हवा दिसना. पृथ्वी दिसता पण पृथ्वीर आशिल्ली हवा आमकां दिसता काय, दिसना. आमी त्या हवेंतूच इनहेल एक्सेल करून जिवंत राबता ती. ते माशले वारी ती उदकांतूच जन्मा येता, ती उदकांतूच वाडटा, ती उदकांतूच मरता ती. जाल्यार तांकां उद्दा म्हूण कल की आसता आपणाल भोंवती हाजी जाणीव आसना. तशी आमकां आमगेल भोंवती हवा म्हूण कल की आसता. ती जेन्ना फिरच्या लागता तावळे सुखद अनुभव येता, स्पर्श जाता त्या वायूचो आनी आमकां कळटा तें आसता म्हूण. जाल्यार ना जाल्यार ताजें हें जायना. कोणाक श्वास उच्छ्वास पळय फुकट चल्ला तावळे ताजें महत्व कळना.
पण श्वास अडतने मोर्चे वेळारी तावळ ताजें महत्व कळटा. एक बायल मनुशी तिका नित्य ते हें लायताली, कल म्हणटात ताका, तें ऑक्सिजन मास्क लायतात न्ही तशी, ती श्वास घेवचें जायनाशिल्लें. तर तिगल अंत समय आयिल्लो. तावळी त्या मास्क कल्ले लायले तरी तिका श्वास घेवचें जायना. तावळी त्या श्वासाचें महत्व कळटा मनशाक. अशी चल्ल्या देव घेता म्हळ्यार त्या वेळार त्या देवाक महत्वय कळना आमकां. जेन्ना आमकां श्वास घेवचें जायना, जेन्ना खंय पूण शिरकता, त्या वेळार नाक सादें चोंदल्यार पुरो, न्हीद पडना रात्रीचें. खंय दुखी जाल्यार न्हीद पडना. सगळें समज चलता आसता तावळे कले ताजें महत्वच ना. पण ताजे कले अडथळो आयलो की कळटा. वयर वचूली ऑक्सिजन कमी पडलें, तावळ ऑक्सिजनाचें महत्व कळटा. ऑक्सिजन घेवचें जाल्यार कितलें म्हारग, आमकां फ्री मेळटा हवेन थानू. उदक फुकट मेळटा म्हूण आमी वेस्ट करता ती. गुरुतत्व आमचे खातीर फुकट येता म्हूण आमकां ताजी किंमत ना. वय की नाही. अनंत प्राणी होत जाती, त्यांचे अधिष्ठान जगती, जगती वेगळी स्थिती त्या सगळीची. पुढे पाहता पंचभूते, पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आयले, पावली स्पष्ट दशेते. ते समज दिसतात आमकां. कोणी विद्यमान कायम दिसत असत, कोणी ते उगीच असती, तांगेली हालचाल जाता ते कळटा, जाणीव जाता. जाल्यार अशी पळोवचें गेल्यार दिसना. वायू दिसना पण त्या स्पर्श जाता. अंतरात्म्याची वळखण तेच जेथे चपळपण, खंय हालचाल आसनी, चंचलत्व, तो अंतरात्मा. आणि त्या अंतरात्म्यांत ही पंचभूत सगळे कले पंच महाभूत आणि आमगेर सुद्दां बाकी सगळें तान आयल्या. आणि तो अंतरात्मा इतलो चपळ आसा, मन कितलें चपळ. आत्ता होतं भुईवर गेय गेय आभायात म्हणते ती संत बहिणाबाई. असं कसं रे हे मन, देवा तुले सपन जागृती, तर तुला काही सपन पडलं, अशी कशी मन असं कसं रे केलं म्हणून ती देवाक विचारतात. तरी अंतरात्म्याची वळख म्हणा कल्लें, खंय अखंड चळवळ तो अंतरात्मा, जाणीवपूर्वक चळवळ, दुसऱ्यांनी केलेली हालचाल नाही. फातर काण उडयलो तर फातरान ते चळवळ ना. हा उब्बान पेटयल उडयलो म्हळ्यार मगल चळवळ, मगलान तो अंतरात्मा आसा, पात्रांना हें कळका. हें स्पश्ट कळटा, अनुभव येता जो. अंतरात्म्याची वळखण तेची जेथे चपळपण, जाणीवेचे अधिष्ठान सावध ऐका. जाणीवेचे अधिष्ठान कशें आसता, जाणीव हेंच अंतरात्म्या स्वरूपाची जाणीव आसा. खंय खंय जेथे तेथे जाणीव आसता, थंय थंय तो अंतरात्मा आसताच. खंय खंय जाणीव म्हूण आसची. जाणीव म्हळ्यार कलें अनुभव येवचो, आमकां महसूस जावचें म्हणटा ती, म्हाका कळचें, ग्रास्प जावचें. ताका विंगड विंगड शब्द आसा ती, विंगड शब्द आसा ती, कळ्ळें. ग्रास्प जावचें, प्रत्यय येवचो, उमजचें. समजता मस्त जाणांक जाल्यार उमजचें म्हळ्यार भितर भितर कळचें प्रत्यक्ष. हे सगळे अंतरात्म्यागल गुण. ते अंतकरण, परावाणी, संत संगती, हें पुराय सगळे अंतरात्म्याक हें तें कळ्ळें. तर हांगा तांणी सांगलें, सुख दुःख जाणता जीव, तैसाची जाणावा सदाशिव. नुसतें जाणीव असणे, प्युअर जाणीव. ताका कोण गणेश म्हणटा, ताका शिव म्हणटा, सदाशिव. सदाशिव म्हळ्यार कलें, हांगा 2 शब्द वापरले ते. सदाशिव म्हळ्यार कायम, नित्य प्रकारे, नित्य तो शिव आसता, म्हळ्यार शुद्ध आसता, पवित्र आसता. पवित्र जाणीव ती. तैसाची जाणावा सदाशिव. अंतःकरण पंचक अपूर्व अंश आत्मयाचा. अंतःकरण पंचक म्हळ्यार कलें, अंतःकरण मन, बुद्धी, चित्त आणि अहंकार, अंतःकरण म्हणतात. स्थूळी आकाशाचे गुण, अंश आत्मयाचे जाण. आकाशाचे गुण असती, कळ्ळें. आकाशान तू 5 रिपू आसती, तेमी ती ताका परब्रह्म म्हणना ती, कळ्ळें. ते दोष असती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हे सगळे जे आसा, शोक, मोह, हे पुऱ्या आत्म्याक हाजे आकाशाचे गुण, अंश आत्मयाचे. त्या आकाशान तू दोष असती. त्या दोष खंयच्यान थंय आयल्या ती अंतरात्म्यागलच आविष्कार तो.
सत्व रज तमो गुण गुण आत्मयाचे, नाना चाळना नाना धृती, नवविधा भक्ती चतुर्विधा मुक्ती. नवविधा भक्ती होत असे, चतुर्विधा मुक्ती, सलोकता स्वरूपता समीपता सायुज्यता, चतुर्मुधा विधा मुक्ती. अलिप्तपण हेमय एक हा अलिप्त असं साक्षी भावांत असं हेमय अंतरात्म्यागल जाणीव. सहज स्थिती हा सहज स्थितींतच हेमे आत्मय, हे सगळे गुण आत्मयाचे. द्रष्टा साक्षी ज्ञानगण, सत्ता चैतन्य पुरातन, हे पुरातन असं हे सनातन असं. एक पण पुरातन आणि सनातन हांतून तुला भेद सांगितलं. पुरातन म्हळ्यार कळ्ळें, पयलीं कॅन्की जाल्लेलें असं, आत्तां ना, आतांच इफेक्ट ना. पण म्हाका कळटा तर हें म्हाका कळटा हाजी जाणीव कोणा आसता, कॉन्शियसनेस, तें अवेरनेस. इट इज शियर अवेरनेस म्हळ्यार निश्चळ परब्रह्म. त्या निश्चळ परब्रह्म हे हाजे सगळे गुण त्या अंतरात्म्यांत आयले. त्या अंतरात्म्याक ताजी जाणीव जाता की हें पुरातन हें सनातन. सनातन म्हळ्यार पुरातनाची जाल्यार ताजो इफेक्ट अजुनी आसा, ताका सनातन. तेमीक हिंदू धर्माक सनातन धर्म म्हणटात. तो पुरातन ना, तो सनातन आसा. तो केन्नकी जाल्लेलो पण अजुनी ताजो इफेक्ट आसा, तो सनातन धर्म. परमात्मा हो सनातन आसा, परब्रह्म हे सनातन आसा. सत्ता चैतन्य पुरातन, श्रवण मनन विवरण गुण आत्मयाचे. दृश्य द्रष्टा दर्शनात हांगा त्रिपुटी सांगल्या विंगड. दृश्य जे पळयतात तें, द्रष्टा म्हळ्यार पळयतलो, आनी कल्ल पळयलें दर्शन जालें, म्हाका दर्शन जालें. तशी ध्येय मगल एक खंय की ध्येय आसा, तें मेळोवंक म्हूण हांव ध्यान करतलो, तो हांव ध्याता. आनी ध्यान जें म्हाका लागता, ध्यान कायम अनुसंधान लायल्यार तें अनुसंधान करता करता विचार करता 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 हांव तातूंत स्वताक विसरता. तावळ त्या गोश्टीच म्हाका ध्यान लागता. पण कड्डेरी खंयकी भितर जाणीव आसता की म्हाका ध्यान लागलें. ही त्रिपुटी तरी निरंजनांत एक जावन जाल्यार ती त्रिपुटी वचका. हांव विरका, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान गुण आत्मयाचे. वेद शास्त्र पुराण अर्थ, गुप्त चालिला परमार्थ. कितले गुप्त म्हणतर के परमार्थ हांव स्वताक निपंच शकना. कोण की फॅड खंय नाशिल्ले कडेन वचून फॅड खा म्हळें की गुरूने, तो फक्त फॅड तशी घेवन आयलो. तो सांगता हांव खंय वचून तरी म्हणल्यार देव पळयत आसता म्हणून. तशी परमार्थ गुप्त करूं जायना. गुप्त चालिला परमार्थ, सर्वज्ञपणे समर्थ गुण आत्मयाचे. सर्वज्ञ असो अंतरात्मा, ताका सगळं कळटा. तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे भले बुरे देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए. मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई. तसे अंतरात्मा मन होताच एक आविष्कार. मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई. मन उजियारा जग जग फैल, जब जब फैले जग उजियारा हो. इस उजरे दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए. आमगेल नजर, मनाची नजर ताजेर धूळ साचू दिव नाकात. नित्य ते साफ करात, सत्संगान साफ करात. नामस्मरणाचे ते कॉलिक म्हण आसता न्ही, ते मारून आमी पुसतात स्क्रीन आनी स्वच्छ जावंक म्हण. तशी नजर नामस्मरणान साफ करता नित्य. नाजाल्यार ते तावळ सांगिल्ली काणयेवारी ती कितले अस्वच्छ कपडे धुता. तशी म्हळ्यार आमगेली चूक आसता. आमगेल कांडी साफ आसना, आमगेल ग्लास साफ आसना. तशें जावं नये. तरी हांगा तांणी ते त्रिपुटी सांगल्या, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान गुण आत्मयाचे. वेद शास्त्र पुराण अर्थ, गुप्त चालिला परमार्थ, सर्वज्ञपणे समर्थ गुण आत्मयाचे. ह्या कोणा त्या मनाक कोणें फसोवचे शकनात. तो सगळे कडेन आसा. बद्ध मुमुक्षु साधक सिद्ध ह्या मनाचे अवस्था, विचार पाहणे शुद्ध, बोध आणि प्रबोध हे सगळे गुण आत्मयाचे. अवस्था चार अवस्था खंयच्यो,
जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती आणि तुर्या. तुर्य म्हळ्यार कसलें, हांव ह्या सगळ्या पळयता आसा, स्वप्नांत हांव कल पळयलें, हें म्हाका जागी जायना पड दिसता. गाढ न्हिदलेलें हांव, हाजी जाणीव म्हाका जागी जायना पड कळटा. जागृतींत हांव कल करता आसा, तें एक स्वप्नच आसा. तें हांव अलिप्त जावन पळयल्यार म्हाका कळटा. नाजाल्यार मोर नचना पड कळटा. मोर म्हळ्यार देहाच मृत्यू जायना पड कळटा की हें जागृती स्वप्न आशिल्लें म्हणून. जशें चलत चित्रपट आसलें तशें दृश्य एक स्वप्नशें आसा, हें मिथ्या आसा. हां, तर तें दृश्य जो पर्यंत आसता तो पर्यंत आमकां परब्रह्मांत शिरकाव ना. परब्रह्मांत शिरकाव ना. पण ही माया, मूळ माया, ही ओलांडका जाल्यार कांट्यानेच कांट काडका आनी तो कांट कडेरी उडोवंका. हां, खरकट आयदन, म्हाका शेखवन सांगिल्लें, खरकट आयदन घासूं पडलें ती, तांतूं अन्न लागिल्लें आसा, ताका खिच्चिल्लें आसा, करपलेलें आसा. आमी तें घासणी घेवन कलकलें, प्रिल्ल हें तें लावन जोर जोरान घासता. ती घासना पळय तें खरकट वता. जाल्यार चिके धुल्ल्यार स्वच्छ जाता, खरकट वता. पण ते साबणा पश वचका, तशी तो अहम वचका. अहम वचका, स्वच्छ करका जाल्यार हांव स्वच्छ जालो ही जाणीव वचका. तो हांव वचका. तावळ तें जाणीव आमी जर परमात्म्याक प्रार्थना केली तो आमगेल अहम घालोवची सोय तो करता. आनी हगूर 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 आमी तांतूं एक जावन करगून वता. करगून वचना पळय, जशी लोभी मनुश्य धना मागशी धांवतालो तो धनच जालो. धनच जायना पण आनी कसल्याच लोभ करतलो. तो इतलो चमकून उठलो, हें शायन जावचे लागलो की लोक ताजे मागशी धांवचे लागले. तशी एका चोर मनुश्य सुद्दां ताका जर आत्मज्ञान जालें, हांगा तुमके खंयची तें हें आशिल्लें, अवघाची संसार न्ही, खंयची पिक्चरान तें आशिल्लें, ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरे बसले मला हे दत्त गुरु दिसले. त्या तीग जाण जे बसले ती साळसूतपणे, ते खरें म्हळ्यार चोर आशिल्ले. ही पद म्हणून सांगल्यार ही मुखारी तिका तांतूं ब्रह्मा विष्णू महेश दिसता. तिगल नजर आमकां जावंका, तशी नजर जावंका स्वच्छ. ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरे बसले मला हे दत्त गुरु दिसले. माय उभी ती गाय होऊनी. म्हाका मुखार शब्द आठयना ती, पण सांगचें म्हळ्यार कसलें, शब्द शाब्दीक सगळे मायाचे. शब्दा पेक्षा तांतून भाव पळयात. चोरांतूं सुद्दां आमकां तांगेले बरे गूण दिसता. ती आमगेले नजरेच आविश्कार सत्संगान येता. तशी जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती, तुर्या हे चारी अवस्था, प्रकृती पुरुष आणि मूळ माया, पिंड ब्रह्मांड अष्टकाया गुण आत्मयाचे. ब्रह्मांडाचे 5 आणि पिंडाचे 3 खंयचे, सत्वरजतम. ब्रह्मांडांत खंयचे पंचमहाभूत हे मेळून अष्टदा प्रकृती जाल्या. हे सगळे गुण आत्म्याचे आसत, मूळ मायेचे आसत, अंतरात्म्यावयले आसत. अंचंचल अंतरात्मा प्रत्येक देहात चलयत आस. प्रकृती पुरुष, त्या मूळ मायेंतूं पुरुष आसा आनी प्रकृती आसा. थंय पयले द्वैत निर्माण जालें. निश्चळ परब्रह्म एकच एक आशिल्लें. पयले मूळ संकल्प, हरिसंकल्प केन्ना जाल्लो, तावळी कृष्ण रुक्मिणी आयली, राम सीता आयली, शिव आनी शक्ती आयली, गणेश शारदा ही जोडी निर्माण जाली. देव आनी भक्त आयलो. भक्त म्हळ की जो विभक्त ना तो भक्त. भक्त म्हळ की देवाल उडा जाता. जशी सौभाग्यवती सौ शिवांगी नाईक हाज्यान आमकां कल बोध जाता. सौ घाल की मगल बामूण जिवंत आस हाजी ती खूण. तशी भक्त म्हळ की मगल हृदयान देव आस हाजी ती खूण. हो भक्त. प्रकृती पुरुष, मूळ माया, पिंड ब्रह्मांड अष्टकाया गुण आत्म्याचे. परमात्मा आणि परमेश्वरी, जगदात्मा आणि जगदेश्वरी, महेश आणि माहेश्वरी हे सर्व गुण आत्मयाचे. सूक्ष्म जितुके नामरूप तितुके आत्मयाचे स्वरूप. ते सूक्ष्म असतने
आत्म दिसना त्यामुळे ताची कसली पूण आयडिया येवंक ते इतलो हालचाल करता आयडिया येवंक म्हळ खातीर ते कशी काम करूं शकता म्हळ्यार त्या संकेतान ताका विंगड नांव दिलें तें 14 नांव ताजे मीत दिलें तें कळ्ळें संकेत नामाभिधाने अमूप सीमा नाही तर कलकल करता ताका हेंच ना ताणें सांगलें सूक्ष्म नामरूप तितलें सगळं अंतरात्म्या स्वरूप ही संकेताचें नांव मस्तच आसत शिवाय त्या आत्म्या गेले आनी गूण आसत त्यामुळे आदिशक्ती शिवशक्ती मुख्य मूळ माया सर्व प्रकार शक्ती नाना पदार्थांची उत्पत्ती स्थिती पूर्वपक्ष सिद्धांत पद शिक्षे संगीत नाना नमण्याची विद्या कला 64 कला असतात ते ज्ञान अज्ञान विपरीत ज्ञान असद्वृत्ती सद्वृत्ती ज्ञान मात्र अलिप्तपण मौन जाणून बुजून घेतील मौन जाणीवपूर्वक तें तशी ही सगळी नांव कोणाक अंतरात्म्या गेली आदिशक्ती शिवशक्ती मुख्य मूळ माया सर्वशक्ती नाना जिनस उत्पत्ती स्थिती तितुके गुण आत्मयाचे पूर्वपक्ष आणि सिद्धांत आमकां प्रूव करचे असल्यार ताका एसम्पशन म्हणटात हें एस्यूम दवरून आमी प्रमेय आनी सिद्ध करतात भुमितींतून हें एस्यूम गिवन टू प्रूव आनी मागीर प्रूवड म्हणून तशी कलकल एसम्पशन्स आसत न्ही ते पूर्वपक्ष कडे आमी एक कलेपणी प्रूव करतात सिद्धांत प्रूव जायना पडे तो सिद्धांत जाता गाणे वाजवणे तशी गाणे वाजवणे संगीत नाना विद्या अद्भुत सर्व गुण आत्मयाचे ज्ञान अज्ञान विपरीत ज्ञान असद्वृत्ती सद्वृत्ती जाण ज्ञेप्ती मात्र अलिप्तपण म्हळ्यार ज्ञान मात्र हे सगळे गुण आत्मयाचे पिंड ब्रह्मांड तत्व झाडा तत्वांचा विचार करता मन तत्वांचं जे विचार करता विश्लेषण करता ती हे कोण करता अंतरात्म करता नाना तत्वांचा निवाडा सगळे विचार करना पडे हे तत्व नश्वर असती हो जो निर्णय घेता तो अंतरात्म घेता निवाडा म्हळ्यार निश्चय ताजे निवाडा म्हळ्यार कल म्हणटात ताका निर्णय घेवचो विचार पाहणे उघडा गुण आत्मयाचे नाना ध्याने नाना अनुसंधाने नाना स्थिती नाना ज्ञाने अनन्य आत्मनिवेदने गुण आत्मयाचे अनन्य आत्मनिवेदने म्हळ्यार कळ्ळें सगळें ताका हांव स्वता व्होंवचें हें व्होंवच जाणीवपूर्वक कोण करता तें अंतरात्म करता त्या अंतरात्म्याक तशी डिसिप्लिन्ड आमी दवरका ताजे खातीर सत्संग करका 33 कोटी सुरवर 88 सहस्र ऋषेश्वर आतां 33 कोटी म्हळ्यार 33 7 शून्य न्ही 33 प्रकारचे देव आसत 33 प्रकारचे कडे 88 सहस्र ऋषेश्वर भूत खेचर अपार गुण आत्मयाचे हे सगळे आत्मेची जे आत्म्या मुक्त जावच्या जायना तांकां पिशाची योनी मेळटा जंगल पुण्य मस्त आसा तांकां देव योनी मेळटा म्हळ्यार देव वायुरूप पिशाची आसता ती वायुरूप देव आसतात आनी साकार सगूण साकार जावन येता तो मनुष्य नाल्यार खंयचे जीव योनी 84 लक्ष गुण आत्म्याचे भूतावळी औट कोटी औट म्हळ्यार 3.5 कोटी खंय चामुंडा 56 कोटी कात्यायणी 9 कोटी गुण आत्मयाचे चंद्र सूर्य तारामंडळे नाना नक्षत्रे ग्रहमंडळे शेष कूर्म मेघमंडळे जे आभाळ भरता पावसांत ते गुण आत्मयाचे देव दानव मानव नाना प्रकारीचे जीव पाहता सकळ भावाभाव ते गुण आत्मयाचे नाना गुण ब्रह्म निर्विकार निर्गुण जाणणे एकदेशी पूर्ण गुण आत्मयाचे आत्माराम उपासना तेमी तामी कल करका ह्या आत्मारामा उपासन करका म्हळ्यारीच कल करचें म्हळ्यार कल करचें अनेक असले गुणांनी हो अंतरात्मा दृश्यांत भरला प्रगट जाल्ला विंगड नमुन्याने हात जे अनुसंधान दवरचें ही खरी उपासना अशी उपासना जो करतकी ताका ती मूळ मायाची निरंजन ब्रह्मापर्यंत होऊन पावयता आनी तांत एक करता अर्थात ताका संदेहच मिटता निसंदेह अवस्थेन तूं कल्पना आसना थंय
आत्माराम उपासना तेणे पावले निरंजना निस्संदेहे अनुमाना ठावची नाही. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे आत्मा गुण निरूपण नाम समास 6वा श्रीराम. ताज खातीर आमी कशी करका उपासना ध्यान कशी करका. ध्यान करू जाता मन हारपले. ध्यान म्हणा कल्ले अनुसंधान ताज विचार करता 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 ध्यान लागतं म्हणा कल्ले हांव अनुसंधान करतं असं हाजे भान वरना. एक अभ्यास असता आणि एक अध्यास असता. अध्यास म्हणा कल्ले सहज क्रिया. सायकल शिकली, ड्रायव्हिंग शिकलं, कोण पोंवच्या शिकलं, ताका कसलो त्रास जायना, तो आरामान पावता. सायकल चालयता आरामान सायकल चालयता. तशी तो अध्यास म्हणटात. आणि अभ्यास म्हळ्यार नवीन नवीन शिकतना अभ्यास करपा लागता, तितलो कॉन्फिडन्स आसना. तशी तरी हें तांणी सांगलें की तशी ध्यान करता करता अभ्यासाचो अध्यास जाता, सहज ध्यान लागता. आणि त्या वेळा कल जाता आत्माराम हो अंतरात्मा सगुण असो तोच आमकां निर्गुणा होऊन पावयता. ध्यान करू जाता समर्थ तांगेल भजन हें तांगेल स्वता गेले अनुभव तो स्वानुभव. ते म्हणटा ती ध्यान करू जाता मन हारपले. ध्यान करू जाता मन हारपले सगुणी जाहले गुणातीत ध्यान करू जाता. जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण. जेथे पाहे तेथे राघवाचे ठाण. करी चाप बाण शोभतसे खंय पळय थंय राघवा ठाण. हृदयी बसला ठाम श्रीराम जय राम जय जय राम. तशी करी चाप बाण म्हळ्यार तागेल रक्षण आमकां दिसता. तो रक्षण करता समजलें हें जाणीव जाता अंतरात्म्याक. राम माझे मनी राम माझे ध्यानी. आमी कलकल करता ती लोक आमचल्या कलकल वागतात बरें वायट प्रती एकल्यान त्या रामागेल हात असो हें आमकां कळून जाता. आणि हात कल खातीर आमगेल बरेंपण जावंका म्हळ खातीर हो मनुश्य म्हणल्यार आज वायट वागतस कल्या म्हळ्यार म्हाका गर्व जावचें ना, हांवें जमिनीर राबका, म्हाका कल्ल्याचें हें अहम येवचें ना, ताजे खातीर हो म्हगेलो अपमान करतस ही जी जाणीव जाता तातूंत रामागेल हात आमकां दिसता. राम माझे मनी राम माझे ध्यानी शोभे सिंहासनी. राम माझ्या ध्यान करू जाता. रामदास म्हणे विश्रांती मागणे. देवा आता विसाव दशक आयलो, म्हाका विसाव दी, म्हाका विसाव घेवचो. जिवीचे सांगणे हित गुज. आता हांव आनी तूं एक जावया. बामूण बायल एक जाल की तांगेल एकांतान तूं ते हित गुज करतात. तशी हांव परमेश्वरांत एक जायना पडे, म्हगेल गुरूंत एक जायना पडे, हांव त्या गुरू तत्वाला हित गुज करता. भायरी म्हगेल हिताचे कलकलतान म्हजे खातीर केल्ले हाजी कृतज्ञता व्यक्त करता. गुज म्हळ्यार कळ्ळें अरे तूं कितलो बरो असो तागेल गूण. गुरुदेवा तूं म्हाका हें दाखयलें, कितलो तुगेलो उपकार, ही कृतज्ञता. गुरू आनी शिष्य एक जाता ती. जाल्यार शिष्य केन्नाय म्हणना की हांव गुरू समान जाल्लो म्हूण ना. तो पांयाल्या बसता, चरणाल्या बसता आनी हित गुज करता. ध्यान करू जाता मन हारपले सगुणी जाहले गुणातीत. तेंच मन थंय उन्मन जाता आनी घपकन तो सद्गुरू आमकां ते गुणातीतान ताण व्हरता. हें गुरुतत्व आमचे खातीर आयिल्लें गुरुतत्व. तशें तें समर्थ आमचे खातीर आयल्या ती हें सगळें करचे खातीर. शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरू रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.
सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय। महारुद्र हनुमान की जय। श्रेष्ठ गंगाधर स्वामी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः। ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः। हे सगळे जे असं देवान दिलेले हे आजी हो दशकांत सत्व समाज जालो परत सुद्धा आत्मनिरूपणच असो तांतू वरले सगळे शंकांची निरसन असो आणि आत्ता आम्ही तांनी केलेली हे सगळ्याक कळका आहे म्हण खातीर तांनी प्रार्थना केल्या होतच नव्हे कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुझी सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी आरंभिली बोहरी म्हणारी उदकां बुडतस बचाव बचाव करून बॉम्ब मारचे ताका ह्या अपराधी लोकांनी बॉम्ब मारच्या सुरू केल्या तांकां वांचय वांचय श्रीरामा तांकां वांचय तू म्हाका तू हेंच वांचयले तांकांय वांचय दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ। हे इतले बरें कीर्तन पुष्प विवेचन पुष्प जे समर्थांनी घडोवन हाडल्या ते समर्थ चरणांचेर रामतत्वाल श्री समर्थ चरणांचेर आमी अर्पण करुया सगळ्यांनी मेळून आणि साधकां खातीर प्रार्थना करुया। नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।